पयली सुवातेर म्हटल्यार आज आमी गोंदक भंडारी समाज मुरगांव शाखेतर्फे सगळ्या एकठांय जाल्ले आहा. कारण म्हणजे एक मुख्य कारण आमचो एक बांधव राया नायक हो आमचो PI गोवा पुलिशेन जो आसा ताजेर एक अन्याय जाल्लो आसा. ताका खंय तरी ट्रान्सफर मारून ताका एक रिझोवान दवरलो अशें म्हणून आयकलां. तर जालें कितें, ह्या दिसांनी पेपराचेर सतत येत आसा की ताजेर अन्याय जाला म्हणून, आनी हे खंय तरी आमकां खपना. कारण तोय बीन आमचो एक बरो कार्यकर्तो बीन समाजाचो कार्यकर्तो, प्लस तो आपल्या डिपार्टमेंटांनी ताजे आपले बरे हे आसा, ताणें बरी कर्तबगारी केल्या. आज पर्यंत ताणें पुलीस डिपार्टमेंटात बरी पदकां बरें हे सगळें ताणें मेळोवन दिल्लें आसा. आज पर्यंत तो सक्सेसफुल ऑफिसर म्हणून ताका सगळे वळखता, आनी ताजेर असो अन्याय जावप म्हणजे बरोबर न्ही. सो आज आमी एकठांय आयिल्ले आसा, ताका कितें तरी सरकारान न्याय दिवचो हातूंत. ताजेर अन्याय जाला हे सारकें सरळ दिसता, पूण हे कशें जालां तें सोदून काडपा खातीर हांव मागता आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री, तांचे कडेन आमचे कडेन हे आसा, पुलीस डिपार्टमेंट आसा, होम डिपार्टमेंट जे आसा, तांणी ताजेर लक्ष दिवन बाबा हे जे डिपार्टमेंट इन्क्वायरी जर कितें तर जावची जाल्यार ती करून घेवची, आनी ताका जाता तितलो बेगीन असो ताका पयलींच्या जाग्यार ताका कशें ते हाडून ताका तागेलो न्याय दिवचो, आनी ताजेर फुडें जेणे करून आमचो समाज ताका लागून आमी बाबा खरेंच फुडें सरले आनी बाबा ताका न्याय मेळ्ळो म्हणून एक आमकां हें आसतलें. भंडारी बांधव एक भंडारी खातीर उबे रावले आसा. कारण आयज जी गोंयची जी संख्या पळोवंक गेल्यार खंय तरी 60%चेर ह्यो समाज उबो आहा, आनी त्या समाजात एक आमचोच भुरगो जो राया PI राया नायक असो ह्यो भुरगो बरो यंग आनी टॅलेंटेड असो पुलीस इन्स्पेक्टर पणजे काम करतालो. म्हणजे तेजे काही तेजे पायगुणां काही तेंच्यांनी जे स्पोर्ट्स कोटा आसले, स्पोर्ट्सान जे सहभाग जाल्ले गोवा पुलीस टीम हेजो T20 क्रिकेट टुर्नामेंट गुजरात आनी मागीर फुटबॉल डिव्हिजन, लीग डिव्हिजन अशे जायते बांदोडकर क्रिकेट ट्रॉफी ह्या पयले फावटी तेंच्यांनी गोवा क्रिकेट म्हणजे गोवा पुलिसांनी संघटनेन जिखलेले आसा. सो हे जो राया जो भंडारी आमचो एक बांधव जो तांकां तेंको दिवन आपली कामगिरी कोच म्हणून करून आयज खंय तरी नांव गोवा पुलिसांचे खंय तरी उच्च पावड्यार तिने हाडलेले आसा. काही कारणान मतभेद म्हणटा मनाची पटना थोड्यांक ग्रजीस म्हणटा ताका, पर्सनल म्हणटा पळय, तशें काय तरी म्हाका अशें दिसता की तेजेर खंय तरी पर्सनल अशें कोणी घेवन ताका खंय तरी रिझांवान ताका घातलो आसा. खंय तरी आमकांय दुखावता की जेन्ना बरी कामगिरी जेन्ना गोवा पुलिसा खातीर क्रिकेट स्पोर्ट्साच्या हितून करता तेन्ना ताका खरी टोकणायत करपाची गरज आसा, न्हू की रिवेंज आनी ग्रजीस काडपाचे नासता. सो आमी भंडारी बांधव आमी तेच्या कडेन उबे आसा राया, खंय तरी हेचेर पर्सनल तपासून चौकशी जावची अशी हांव मागणी करता. जी आमची संघटना जी आहा पुलीस डिपार्टमेंटाची खंय तरी पळोवपाक कित्याक ते काडल्या, बिकॉज ऑफ स्पोर्ट आनी पर्सनल ग्रजीसा खातीर ट्रान्सफर करूंक शकता ह्यो प्रश्न येता. कित्याक आयज हो कायदो आमचो आयज आमची सुव्यवस्था गोंयची ही सांगता हे आमचे खंय तरी चिंतपाचें गरज. आयज यंग टॅलेंटेड सो DG बनलो आसा खुर्चेचेर, खंय तरी तेजेर आपलो पर्सनल इंटरव्हेन्शन घालतलो आनी खंय तरी रायाक खंय तरी आपल्याक न्याय मेळटलो. कित्याक एक बरो जर काम करपी ऑफिसर तो मागीर खंय तरी रिझॉर्ट घालता तेजी मनोगत म्हणजे मनस्थिती बिगाडटा अशें जावंक जायना. हे भुरग्या खातीर आमी उबे रावले आसा, भंडारी समाज सगळे आमचे बांधव रावले आसा. सो खंय तरी ताका न्याय मेळटलो हितून कांयच दुबाव ना. धन्यवाद. बांधवांनी सांगला त्या प्रमाणे स्पोर्ट्साचे प्रमोशन जावंक जाय, स्पोर्ट्स हॅज टू बी प्रमोटेड. म्हणजे गोंयची इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयना क्रिकेट म्हणले गोवा क्रिकेट असोसिएशन तेंचे आसा, आनी गोंयच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान क्रिकेट प्रमोट करपाक, फुटबॉल प्रमोट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसा. आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ते म्हणटा बिकम व्हेरी डिफिकल्ट. आता कोण तरी स्पोर्ट्सान डिपार्टमेंटली एक पुढे सरता आणि क्रिकेट प्रमोट करता, एक डिपार्टमेंटाचे नाव आहे सुद्धा ताका बदल दिले प्रमोशन दिवपाची तुम्ही काढून दुसऱ्याकडे रिझर्व करता आणि एक निषेध करपाची करता बरी गोष्ट. पॉलिसी जी फ्रेम केला गव्हर्नमेंट आणि पोलीस डिपार्टमेंट टोटली म्हाका दिसता सारकी ना, चेंज करपाची गरज आहा. जाल्यार पॉलिसी जे प्रमोशन असो जावं आनी कितें पॉलिसी चेंज करपाची. गोवा गव्हर्नमेंट पुलीस डिपार्टमेंट GP आसा करपाची. एट द सेम टाइम आमी आतां पुलीस डिपार्टमेंटाचे तेंच्या अंडर जे स्टाफ आसा ते मिसबिहेव करता आनी ते आपल्या दुसऱ्याचे नाव सांगून एक रॉंग इन्फॉर्मेशन मागता. डिपार्टमेंटाचे SP आसता तेंच्यांनी आपल्या डिपार्टमेंटाच्या आपण कंट्रोलान दवरता, तांकां समान कॉन्फिडन्स प्रॉपर डिसिप्लीन दवरपाक जाय अशी एक मेसेज
लोकांकडे पावता जो पोलिसांनी यावं असं जमलं बरोबर झालं कळलं पोलिसांचे संपर्क असे सांगतो तर त्यांच्यानी इन्क्वायरी करून ते डिसिप्लिन आणण्याची गरज आहे. ऍट द सेम टाइम तुम्ही येथे सिच्युएशन झाला तर काही एसटी आली टास्क करतात तर सांगपाची गोष्ट असा की स्पोर्ट्समॅन प्रमोट करपाचे सगळं तुम्ही जर त्यांना डिमोट करता जाल्यार पॉलिसी करीत आहात ती बरोबर गव्हर्नमेंटाकडे मागता होम मिनिस्टराकडे आणि ऑफिसरकडे की तुम्ही इमिजिएटली इन्क्वायरी बसवची आणि त्याला न्याय दिवचो आणि जो मनीस स्पोर्ट्साक सिलेक्ट करतात प्रमोट करतात तेका जाल्यार तुम्ही मेडल दिवपाचे त्यांना प्रमोट करपाचे प्रमोट करता की स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द कल्चर ब्रिज एवरीबडी टुगेदर विथ रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन स्टेट अँड रिलीजन म्हणजे स्पोर्ट्सची पॉलिसी आणि डिपार्टमेंटल पॉलिसी प्रमोशन आसा बाकीची पॉलिसी लक्ष घालून प्रॉपर लोकांक न्याय दिवपाची ट्राय